वर्षाच्या उंच चड आसलेलो हांव रिजायन जावना अजुनी पूण हांव रिजायन जातलो. भारतीय जनता पार्टीचो 3 टर्म हांव वायस प्रेसिडेंट. हे पार्टीन एका टायपार कॅडर आसलो आनी पार्टी वीथ आमी डिफरन्स म्हणटाले, पूण आतां तें उरलें ना. आतां 4-5 लोक कितें करता पळय हे पार्टीन जाय पळय तशें जालां आनी ते जात करता पळय तें जाता. मेन हांव फाल्यां रिजायन जावपाचें कारण कितें, तिसवाडीन सगळे 5 सीट आनी बहुजन समाजाचे आनी आमच्या भंडारी समाजाचो खूब लोक आसा. एका तेंपार हांव भंडारी लिडर, जवळ जवळ 10-15 वर्सां हांव तेजो अध्यक्ष. ओबीसीचे लढाई मारून आनी हे समावेश करून घेतलो अनिल होबळ्यात आनी विष्णू वाघ म्हणून मेलो पावलो. तेंच्यांनी आमी आनी सगळे जवळ 7-8 हजार लोकांनी मोर्चा व्हरून त्या वेळा वयले आमी तो ओबीसीचो समावेश करून घेतलेलो. आनी आयज ह्या आमच्या तिसवाडी तालुक्यान हजारांनी लोक आहा तेंचेर आयज अन्याय जाता. बहुजन समाजाचेर अन्याय करता. आमी बहुजन समाजाचेर आमकां एक 2-3 तिकेटी दी म्हणून सांगलेल्यो. एक तिकेट आमकां दिली ना. हांव बहुजन समाजाचो अध्यक्ष म्हणून सांगता. एक गोविंद गावडेक तेंच्यांनी दिल्या, पूण आमच्या भितरल्या आनी कोणाकूच तिकेट दिली ना. आनी आयज ह्या तिसवाडी तालुक्यांच्यान 5 मतदारसंघांच्यान 4 तिकेटी आहा पळय कॅथलिकाक दिल्ल्यो गेल्यो. हांव कॅथलिकाक दिल्यो म्हणून म्हाका व्हडलो आक्षेप ना, पूण हांव म्हणटा एक तरी भंडारी समाजाक दी, 2 तरी भंडारी समाजाक दी. सोड एकूय तुमी दिना आनी 5च्या 5कूय आमकां भायर मारता आनी एकचीत काडून काल पयर येयल्ल्या मनशाक तुमी तिकेटी दिता. हें म्हाका तशें न्हू. जो पार्टेचो फावंडर मनोहर पर्रीकार तेच्या चेड्याक आयज तिकेट ना. दुसरो बीजेपी रोयिल्लो आयज वटवृक्ष जालो बीजेपीचो आमचो पार्सेकाराक तेकाय तिकेट ना. तिसरो श्रीपाद भाऊ आयज MP आनी आमचो मंत्री सेंट्रलाचो तेज्याय चल्याक तिकेट ना. म्हणजे चलना कितें तेंच कळना. म्हणजे हांगासर कोण आहा माफिया आहा पळय तेंचीच पार्टीक दिली काय कितें तुमी. खूब वायट दिसता. ह्या वेळाचेर पार्टी सोडपाकूय खूब वायट दिसता. हे अशें जावंक जायना. आनी हेंकां आतां कितें जालां ना अनिल गेला कितें जालें, कितें जावपाचें आहा. धमकी दिता वयल्यान फुडले फावट आमचोच सरकार येतलो म्हणून येतलो कितें करतलो. हांगासर कोण आमी लिडर आहा पळय ते आमच्या हांगासर भितर हेच्या लाच्या फेच्या धंदे ना. म्हणजे कितें आहा कोण मडको घेता कोण बोतेलां चलयता अशें धंदे ना. जाल्यार तुमी एक्शन घेतले म्हणून फुडल्यार. तुका कितें दिसता आतां BJP पार्टीन कितें सेटींग चल्लां म्हणून? सेटींग चालू आहा पळय पळयत जाल्यार हे आपणाक जाय पळय ते राम राज्य म्हणटाले पळय आतां राम राज्य बी म्हणटा पळय तेन्ना एक 5-6 लोकांची हांगासर मोनोपोली चल्लेली आहा, मनमानी चल्लेली आसा. हे पळोवन त्रास जाता खूब आनी किंमतूच ना. थंय गेलो तर जाय गुंडांक पयले घेता भितर आनी आमच्या सारक्यान रावला आनी तुका एपॉयंटमेंट आहा, तुका एपॉयंटमेंट आहा. कितें चल्लां. पूण म्हणजे यूज एंड थ्रो हे पयले आनी हें पळोवन जो जालें त्रास जाता म्हणून आमकां हांगासरले आतां कठोर डिसिजन घेवचें पडटा रिजायन जावपाचें. आतां कितें तूं नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलो, जॉयन जातलो की इंडिपेंडंट आसतलो? हांवें तें अजुनूय ठरोवंक ना. कार्यकर्ते सगळे हांगासर येयल्ले आसा. कार्यकर्ते कितें सांगता ते आयकतलो, लोक कितें सांगता ते आयकतलो. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जवळ जवळ स्वतंत्र जाल्ल्याक आमचो आमदार आसुनूय सारको आमकां नासुनूय सारको हांगासर उजरगत म्हणटा ती केन्नाच जाली ना. ह्या वेळाचेर लोकांची मागणी आसलेली. स्वता लोक रावल्ले बाबा अनिल होबळ्याक तिकेट जातली आनी म्हाज्या रुपान हांगासर क्रांती आमकां एक बरोबर मार्केट ना, एक आमकां कम्युनिटी हॉल ना, सारके आमकां रस्ते ना, सारकें आमकां उदीक ना, कितेंच एक पंचायत घर ना, चिमला ना, मेरशे ना, सांताक्रूज ना, कम्युनिटी हॉल ना, जोगस पार्क ना, ग्राउंड ना, कसलीच हांगासर सुविधा म्हणटा ती ना. पण म्हाज्या रुपान तांकां एक आस आसली हे फावटी तरी अनिल होबळ्याक ही हांगासर तिकेट मेळटली BJPची
आनी सरकारान आमचो सीट आमी धाडटले आनी जाता आसतना डिवायड सारकें जावपाचें आसलेलें तें डिविजन जावन हे फावटी 100% हांगासर कमळ फुलतलें आसलेलें पण म्हाका दिसना नो प्रोफरन्स म्हणटा पळय त्याच मनशाक काडटा ताका पयलो सायडीक दवरता दुसरो आनी तिसरो हांगासरले कॉन्स्टिट्युएन्सी तेच्या पयलोय हाडूंक सोदता आनी परतोय त्याच मनशाक दिता हेका कसलो जस्टीस आनी कसली ही हे शिश्टाई म्हाका समजना हेका लागून दुख्ख दिसता वयता वयता दोळ्यांत असरूय येवपाचो जाला त्या कठोर निर्णय घेवचो पडटलो कित्याक हेंच्या हे असले घाणेरड्या राजकारणाक लागून म्हणजे एरियाच्या इलेक्शनात तो आसतलो कितें म्हणा इलेक्शनात तो आसतलो कॅन्डिडेट म्हणून सांगूंक जायना एक 2 दीस उरल्या न्हू फाल्यां आनी परवां 2 दिसां भितर कार्यकर्ते कितें सांगता तें पळयतलो आनी बाकीचे म्हाजे लोक म्हाका कितें सपोर्टर कितें आहा तें सांगता तें पळयतलो आनी तेच्या नंतर डिसिजन घेतलो